कामोली ग्रामसभा सोपले उपरांत उपसरपंच संगीता पेडणेकर आणि न्यूबर्ट फर्नांडिसामदी वादावादी झाली। या वादावादीन ताणे संगीताक मारबळय केली। उपरांत या प्रकरणात कोलवार पुलिशेन न्यूबर्ट फर्नांडिसाक अटक केलो। पळयात पुराय बातमी। कालचे कशें आसलेले, काल आमची ग्रामसभा आशिल्ली आणि ग्रामसभा एक्झॅक्ट 10:30 स्टार्ट जाली आणि कालच्या ग्रामसभेक आमचे जे पॉइंट्स असलेले जे आम्ही बरे भाशेन ते हाताळे केले आणि एक मनीस आसा एक न्यूबर्ट फर्नांडीस म्हणून तो मनीस ईच अँड एवरी ग्रामसभेक कितें तरी त्याचे किरकिर चालू असतात आणि तेका कितें तरी टेम्परिंग तेका चालूच करूंक जाय, किल्लोस करूंकूच जाय। सो तो मनीस काल थंय आसलेलो, तेका काल किल्लोस करपाक जाय आसलेलो, पूण कशें सांग आमी तेंका इग्नोर केले कित्याक आमकां आमची ग्रामसभा बरे भाशेन हाताळूंक जाय आसलेली। जे काल कितें पॉइंट्स आयलेले तेंका आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आसलेले आणि बरे भाशेन आमी ते सोंपोवंक सोदताले। सो आमी तशेच पद्दतीन तेणी जे काल कितें करतालो सो तेका आमी इग्नोर केले आणि आमची ग्रामसभा बरे भाशेन आमी सोंपयली आणि आमी गेली भायर गेली। भायर गेल्या उपरांत आमचे बाकीचे मेंबर असलेले ते सगळे आमचे ऑफिसान गेले आणि हांव जस्ट कॉरिडॉरान आसलेले थंयसर। कॉरिडॉरान आसतना हो मनीस म्हाका बुरशे कमेंट पास करपाक लागलो। जसो तो पयलीं पंचायत हॉलान सुद्दां तेचो कमेंट्स जे आय टू आय कॉन्टॅक्ट करून तेचे ते चालूच आसलेले। सो आमकां नाका आसलेले आमची ग्रामसभा परते हांगसर झगडी जाल्लेली, सो ते खातीर ते आमी इग्नोर केले। पूण तरी पूण ह्या मनशाचे भायर हे परते चालूच आसलेले कॉमेंट करप बुरशे कॉमेंट करता बुरशे कितें तरी उलयता म्हणून हांव फुडें सरले। बाबा तूं एवरी टायम म्हाका कित्याक हारेस करता हेच्या बद्दल? तुमी चोरा, तुम्ही लज नसलेली बायल, तुका चपलांचो हार घालूंक जाय अशें म्हणून अशी उतरां घालून तो म्हाका असोल्ट करताले एवरी टायम। सो म्हटलें तूं एवरी टायम म्हाका असोल्ट करूं शकना म्हटलें, तूं कितें प्रॉब्लेम काय म्हणसो। सो ह्या आर्ग्युमेंटाक हांव तेचे फुडें गेले तो आपल्याक विचारता म्हणून। सो विचारता तो म्हाका आनीक बुरशे कितें तरी उलोवंक लागलो। उलयता ताजो आपल्याक हात घातलो। सो हांव म्हाज्या डिफेन्साक हात घातलो, तो हात उखलता म्हणून डिफेन्साक हात घातलो तेणें म्हाजेर थापड मारलें। म्हाजेर थापड मारले म्हणून बाकी थंयसर ग्रामसभा सोंपोवन जे बाकीचे थोडे लोक आसलेले, थोडे गेल्लेले थोडे आशिल्ले, ते फुडें सरले। म्हाका सांगा एक भायले मनशेचेर तुमी जर तो डायरेक्ट हात उखलता जाल्यार खंयचोय मनीस फुडें सरतलोच न्ही। कोण म्हाजो दुश्मन सुद्दां आसलेलो फुडें सरतलो आसलो म्हाका सेव करपाक। तसो ते फुडें सरले एका हात घालपाक, बाबा तुमी भायले मनशाचेर डायरेक्ट अटॅक करता म्हणून। हो जो मनीस आसा ईच अँड एवरी टायम हांव बायल मनीस म्हणून म्हाका अटॅक करता म्हाजेर ओ म्हाका असॉल्ट करता। तुजें कितें प्रॉब्लेम आसा तूं बाबा एक्टिविस्ट न्हू, एक्टिविस्टाचें काम कर, तुम्ही तुमचें काम बरे भाशेन करा, आमकां कितें प्रॉब्लेम ना। पूण दुसऱ्यांक तुम्ही पर्सनली असॉल्ट करप हे एक्टिविस्टाचें काम न्हू। पर्सनली बायलांचेर हात उखलप, तेका असॉल्ट करप हो एक कितपत तेंचें चालू आसा आणि कितले ते आमी सहन करपाचें ईच अँड एवरी टायम।